आम्ही आणि थोडे फोटोग्राफ्स आसाची आमगेले त्याची के पळोवया कोण कोण म्हण तुमीची सांगे ते वयर एक फोटो वयर दीपिका ते एक वर्णिके ಅಂತ आमगेले तन्नी दिलल म्हाका एक वर्णिका एक 5 स्टार ಅಂತ आणि उपेंद्र सर प्रकाश शेट्टी दयानंद पै मामा आणि DK सुरेश वेदव्यास भट मामा सर वेदव्यास कामत मामा सर आणि विलास नायक सर DK विलास नायक आमगेलो ड्रॉइंग करता आर्टिस्ट आणि DK सुरेश आसा आणि आमगेले ती शरद पवाराला अण्णालदू तिगेले एक हंपी ಅಂತ आमी एक डेस्टिनेशन वेडिंग केलेलं तांगर कडे उत्तप रैलगर कडे एक पटी रंदप केलेलं मी तसे सकड जनाला एक खुशी चक्रवर्ती संजय पै आसा आणि रक्षित शेट्टी फिल्मलँडाचे वय वय एक वर्षिक सदाशिव शेणे आमगे बारी व्हड एक मिडिया अकाडेमी ಅಂತ नाव केलं मनीष त्यांनी प्रेस क्लब ಅಂತ आमी 25 वर्ष सकनो आमी केदने वर्क करता आशिल्लेचे आजी के एक 30 वर्ष सकनो कंटिन्यूस काम करताचे तशी आणि तुमगेली हे उद्यमा बद्दल कसं सांगू इच्छा पावता तुम्ही उद्यमा बद्दल काय ना आणि कोणे येताले हे फील्ड येताले मिगेले कसं म्हणाले प्रामाणिक जाऊन काम केलं रे फर्स्ट होटल दवरचे पैसे फूड आहे आता मस्त जन होटल करताचे कोणाला उत्तर ऐकनो फस्ट मन येवचे हांवें एक होटल करता म्हणून जाल्यार सडनली वचनो कोण कोणाले उत्तर ऐकनो होटल करनो कोटी गटले लॉस करनो मस्त कष्ट जाता ताजी मिती लायफांत ताजी भाशे आमचे आशिल्लें तसं लायक कोणाले प्रामाणिक व्यक्तीले एक मार्गदर्शनांतू हे पुरो हात गेल्ले रे बारी लायक तांकां इथे म्हणारे फर्स्ट ऑफ ऑल काम शिकूका रांदप करतालो आता होटल करतालो मनुष्याक रांदप करचे शिकल्यार मात्र मिगेल म्हणटा का ताका एक 2-3 वर्सां ट्रेनिंग जेवो जावका इवन केटरिंग जाल्यार रे ताणें फस्टाक ಸ್ವಲ್ಪ दीस कोणाले केटरिंग वचनो 5-2 गाशे रेडी आसुका तसो एक परिस्थिती येता एके पाटी आमी पुरो ताजी तांत कोरना आयले मनशे तशें आजी कशी आसाची सक्कण गोता सुका टेस्ट गोता सुका कई जे वचनो जेवण देवस्थाना जेवण होटला जेवण लायक आशिल्ले कಡೆ प्रामाणिक जेवण हें करता ह्या विशयार तशें केल्यार एक सक्सेस करात हांव तुमगेले एक व्हिडिओन पळयला तुम्ही स्वतः येद्दोड कटार गुंचाळता आसाची अन्नेकडे खंयगी तुम्ही वाडता आसाची गेस्टांक निमून कसगी चिरवटीगी कसगी एक वाडता आसा तुका तशी तुम्ही म्हणाले आपण एक सोना कॅटरर्स म्हळ्यार एक व्हड एक संस्थेचे एक मालक म्हणून तुम्ही तुमची त्या मुंडास बघून राबले ना तुम्ही स्वतः आजी के जाल्यार म्हाका सकाळी उठून 4 गंटले उठून दनपाक कोडा वता मार्केटाक वचून तरकारी हांवची घेवन येता सकाळ आजीके करता मात तेतून कोड आयले रे गेले इन्वॉल्वमेंट जावका वाडतान दवरून आमी रांदप करून दवरले रे प्रयोजन ना वाडची रितीन तो सकाळ जना निमगोनो खूश जाता तांकां तशी मिती हांव एक फॅमिलियर जाल्ला सकाळ जनाक तशी जनरी हे मस्त तुम्ही लक्ष घटले जनांक परत तयार करचे ताजी तसल ती जबाबदारी पण म्हणटाना भयंकर बोड होना म्हणजे टेन्शनाची एक परिस्थिती आसा बरोबर हे टेन्शन जायना अशी मन शांत दवरूंक तुम्ही कसं नाही एक टेक्निक तुमगेले आसली टेक्निक म्हळ्यार एक हे फिल्डांत आमी एन्जॉय करता टेन्शन म्हण घेवचें ना पूर्व तयारीची एक मेन कारण आणि आमगेले मस्त चरके चेंडू जेवो कामां येताले जेवो आमगेले कशें म्हळ्यार इमिडिएट आमी तांगेले सांबाळो दुड्डू दिवन पेटयताचे वेरी नेक्स्ट काम आसलें तेन्ना येताचे ते पुरो धैर्य आशिल्ले मिती आमकां एक आमी बारी फ्री जावन काम करताचे आनी पुरो तयारी आसल्यार मात्र आमकां एक मने अंतू नाजाल्यार बारी टेन्शन जाता एके पाटी आमी देवाल दयान टेन्शन फ्री जावन काम करताचे आणि मस्त आंगर घालून घेवचे वचनाचे आमी
एक जेव्हा दोन हे आमकां कितली कॅपॅसिटी आसा तितली मात्र वय ना जाल्यार आमी सांगताची देखून जायना जायना म्हण सोडलें लायक करता म्हण ಒಟ್ಟು ಹಂಗಾರ घालून घेतले पाप बारी ತೊಂದರೆ जाता वय 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 आता नायक माम तुमगेले एक 44 वर्साचे एक अनुभव आता तुमकां साधारण 61 61 वर्स म्हळ्यार सिनियर सिटीजन जातली पयशे आनी चड म्हळ्यार एक 10 वर्स तुमी ह्याच उमेदेरी ना आनी चड वर्स कोर येता जाल्यार हे तुमगेलो अनुभव पुराय तुमी एक लायकून एक दाखलो कोरका एक पुस्तका रुपार कसं की ना जाल्यार तुम्ही नेक्स्ट जनरेशनाक हँड ओवर कोरका तसं न्ही दोन्ही लायक एक काम म्हळ्यार तुमी आमगेले जनांगाक तुमी मुखार सून दिल्ले रे हे रांदप म्हणल्यार आमी एक कणकणा काम नातल्यार एक यो देवा आज सकाळी उठायतना आधी कसं म्हण एक आतां कसं जालां म्हळ्यार मेनली एक तुमकां गोत्ता आशिल्लें म्हणटा टी व्ही फस्ट आयले वय ताजे मागीर ते अर्द वायट जालें वय आतां हे मोबायल मोबायला मागीर ते सांजे रात्री जाले कुडले बायल मनशे जेवो कोणें जेवो वय अर्देसाची विसरता तशी न्ही जाताची वय तयारी ना वय सकाळी उठेल कुडले आज कसं करचें म्हणून फूड पुरो जाल्यार रे एक पुरो रेडी कर न्हू पायक कसं जाय म्हणून पुरा रेडीचे वय आतां आनी कसं म्हळ्यार लागीं लागीं होटल ते हे सकट मेळटा वय तशें बायल मनशाक कसं जालां म्हळ्यार व्हडणे होटलां दाखोवन हाडया म्हूण दिसता वय जाल्यार घरकडेन करची रुची जेवो हें जेवो वय तांतू ಚೆಂದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯರ್ ದಿಲ್ಲಾರಿ ವೈ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಾಚಿ ವೈ ಮಮ್ಮನೆ ಕತ್ತ ಸಕ್ಕಳ ಜನ ವೈ खावेत वय निजावन चांग जाता वय तांची तशें न्हू फुडल्या दिसूची एक मस्त वेळ जावका म्हण नाक पूण वय एक 10-15 मिनिट पाय कसं करका पायची फूल डे आमी कसं करका म्हणून एक पुरो तयारी केल्ले रे निजावन मस्त चांग ते एक तुम्ही केन्ना तयारी करून दवरून घेता वय पायची कसली म्हणून आधी आलोचन करून दवरना लायक ನಾಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ಆದಿದಲ್ಲೇ तुम्ही तयारी वय बा वय सकण तशी वय एक सान उत्तर ते म्हळ्यार कोणे कोप्प नज्जे अशे विशय रे वय बायल मनशे वय ते केल्यार बारी लायक वय आमकां टेन्शन आसना वय सकाळी उठेल कुडले कसं करचें म्हणून वय ಒಟ್ಟು हात पांय घालका जाता वय सकाळी उठेल कुडले 6 गंटेक रुल्लाम करे म्हणल्यार रुल्लाम ना ते रेडी ना अंगडी घाल न्ही कसली अंगडी ओपन जाय न्ही 3 भात घाल न्ही वय कांतील ना वय कसं करचें वय चेंडू आनी आसतना बारीक कश्ट जाता वय सकाळ वय ताजे भशेन एक आनी रांदप करचें मस्त काय वेळ जावका म्हणना वय आतां पुरो गॅस आस हें आस कुकर आस सगळें आसता वय मिक्स पटापटा कर येता वय आल शेक सोडका वय चलता वय ते एक व्हड एक उत्तर सांगली तुम्ही आलस्य सोडून एक सन एक पूर्व तयारी आम्ही केल्यार रांदप म्हणून एक व्हड ब्रह्मविद्या काय नाही वय बा खंडीत वय आणि आम्ही स्वतः मन घालून प्रितीन आमगेल जनांक आम्ही कोरून दिल्ले म्हण जाल्यार घरा जनांक चेडू बाळा आमगेल घरांतू खातात आणि कसं भायर वता वय बा भायर वचून कसं प्रिझर्वेटिव्ह कलर ते म्हळ्यार न्ही हांव पळयलें म्हणटा म्हगेले एक अनुभव प्रकार हॉटेलांत आतां पावळ म्हणलें पुळ दिसा पीठ मिक्स केलो तो इडली पीठ न्ही तांगेले हें न्ही तें वय आनी सोड घाल्लें ताका वय राशी घेतले वय कलर येवका हें येवका म्हणून वय जिवा वायटाची वय वय घरकडे केल्ले आतां उकडतलो रोटी म्हणलें हें म्हणलें वय ट्रेडिशनल केल्यार बरें जाता वय वय हें काय व्हड काय निज्जोन पळय अर्द घंटे भितर 3-4 आयटम करून दवरत वय वय आनी सकाळ केले रात्री ते कसलें वायट जायना घरकण केले रे आमी वय बा तशें पुरा तुगे केल्यार बारी लायक वय आनी आतां चेडवांक लायक शिकील म्हण कितें जाता वय रांदप शिकचें व्हडेक वय विशय न्हय आतां पुरो इंटरनेट तें पुरो मोबायलार ते वय युट्यूबान ते मेळटा वय. सकाळ करी येता वय घरकडेचें वय अशी बारी क्वेश्चन गणेश नाईक तुमगेला उरलो न्हू मस्त लायक विचार तुम्ही सांगले आमी विक्षकान ते भविष्याक खंडीत ते अनुसरण केल्ल्यार तांगेर मना घेतल्यार तांकां भारी चांग तांकां न्ही आमकां सगळ्यांकय वय वय इथे म्हळ्यार आळसाय सोडका पूर्व तयारी कोरका
करचे कामांत श्रद्धे दवरका ते प्रितीन म्हळ्यार खप्तर मनशाला आरोग्या बद्दल काळजी ना मी ते कोरका नवा फुडले पुरा वय पुढे आता आमगे आजी जेव्हा कोणा जेव्हा आता आम्ही एक बाप म्हाका समज कळन दी म्हळ्यार कितले गणबीण करून प्रितीन करता आशिल्लो म्हणून वय लायक करून वय नाही वय वय ते मना दवन कर वय हे एक इतलं फोड एक जीवन संदेश तुम्ही कशी प्राप्त करून घेते ऑटोमॅटिक ते एक म्हणा सकाळच्या ना येवं म्हणलें जन्मदार बे तुमकां येईल वय वय तशी अशें पर तुमगेला अन्नाल तुकून तुमकां वय 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 म्हळ्यार अनेकलेक हेल्प करचे जेव्हा करचे वय सकाळ जना येवका म्हण कांय ना जाल्यार करचे एक अभ्यास करून घेतल्यार वय सकाळ लायकाचे वय अनेकल्यान खावचे जेवचे वय अनेकल्यान आतां हांव लेक्चर घेत न्हय आमगे फ्रेंड सर्कल लायक जावका म्हण वय ते लायक जाल्यार आमकां लायक ना वय वय आमी कोट्या दिशी जावका म्हळ्यार रिप्रेशन ना तेजे ते अनेकल्यान चिके चांग करून वय सगळे जना सुखी नो भव आसला रे आमकां ताजे भितर प्रयोजन आसना वय 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 बा खाण जेवणां ते तशीची वय आमी करची रितीरी कोणाक बात जावचे नज वय चांग विश घालचे नज आमी वय करेक्ट 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 मस्त संतोष चलो सोना गणेश नायक तुमगेला ओटून उल्लोन तुमगेल सोना कॅटरर्स आतांची देश विदेशांतू नांव केलां आनी की व्हड रितीरी हे उन्नतीक स्थितीक पावन मस्त प्रशस्ती तुमकां कसली प्रशस्ती मेळ्ळी प्रशासन मेळ्ळा आं आतां मस्त आमी DK ब्रदर्स आनी पुरा तांगे लक्ष घेतल्या जनाक आनी काम केलं दिलाचे प्रशस्ती म्हण काय एक व्हड एक आमी हें करून घेयनाची वय तशीच चलता आसाची जाल्यार एक व्हड प्रशस्ती तुमकां मेळटा म्हळ्यार रांदप म्हळ्यार एक सुमारा काम न्हय म्हणून जनांक कळका रांदपा विशयांतूच एक साधन करून सगळे देश विदेशांत एक नांव केलेलो मनीस आमगेले तांतूय आमगेले GSB समाजांत आसा म्हळ्यार एक भरम आमी पावचेशी जावका नाय आतां आमकां आसा ती भरम जाल्यार सांगिल्लें आनी मुखार सरून मस्त व्हड रितीरी तुमगेलो उद्यम वाडोवका म्हूण आश करताची हांगा ताई तुमी आमगे स्टुडियो येवन इतले वेळ तुमगेले अमूल्य विचार आमगेले वांटून घेतीर तुमकां मस्त धन्यवाद नमस्कार नमस्कार तुमकां विश्व कोंकणी सक्कण जनाक हाजे मिती उपयोग जावका सक्कण जनाक तुमी करचे काम आनतो एक देवान चांग करून सक्कण जनाक एक फॉलो करका म्हणले आमगेलो अभिप्राय नमस्कार आमगेन वीक्षकांकय हे कार्यक्रम वीक्षण केले खातीर धन्यवाद नमस्कार नमस्कार